गोंयभर सरकाराचे मिनिमम म्हणजेच किमान जमीन दर थारायल्ले आसात। आता मेरेन एक पंचायत क्षेत्रा खातीर एकूच दर आसतालो। एखाद्या पंचायतीचो एक कोणचो दर्यादेगेक तेंकून आसा जाल्यारूय तोच किमान दर आणि एखादो कोणचो सामको ग्रामीण वाठारात असल्यारूय तोच दर। आता सरकारान निर्णय घेतला तो असो, पंचायत वाठारात जमनीचो एकूच किमान दर आसचो ना। भौगोलिक स्थिती, साधन सुविधा, कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज, दर्यादेग आणि हेर गजाली विचारात घेऊन जमनीचो किमान दर थारायतले। शाराक लागीं नागरी सुविधा, रस्त्याची जोडणी ह्या साधन सुविधाचेरूय दर थारायतले। एकाच पंचायत क्षेत्रात वेगवेगळे किमान दर आसूं येतात। सध्या पायलट एरिया म्हणून ताळगाव पंचायत घेतल्या। ABCDE असे 5 गट केल्यात। दर एका गटात तातूंत बसपी सर्वे नंबर घाल्यात। ए गटातल्या सर्वे नंबरांक 30,000 रुपया मिनिमम रेट दवरला। ब गटाक 25,000, C गटाक 20,000 जाल्यार D गटाक 7,000 रुपया। सगळ्या गटात सगळ्यात कमी आशिल्ल्या किमान दराच्या 20% कमी रेट ई गटाक लागू केला। कुळ मुणकार घर जमीन खरेदीक हे दर लागू जावचे ना। सरकार जमीन संपादित करता तेन्ना लुकसाण भरपाय थारावपाक हो दर व्यापक मार्गदर्शक घटक आसतलो। हे पळयात, अशा पद्धतीन 5 वेगवेगळे गट केल्यात आणि तातूंत सर्वे नंबर घाल्यात। आता हो ताळगाव पंचायतीचो प्लॅन पळयात। ए ते ई कॅटेगरी प्रमाण कलर कोडिंग करून असो दिसता। ताळगाव तपासून पळयल्या उपरांत सरकार गोंयभर ह्याच पद्धतीन किमान दर थारायतलो। स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।